दिवचल भाजी मार्केटाच्या छप्पराचे पत्रे वाऱ्यात उडून जमनीर पडून फुटले। हाका लागून भाजी मार्केटात पावसात गळपाक लागला। एपार घेवन बसप्यांक भाजीपालो विकपाक त्रास जाता। तशेंच सत्री कापेती लावन तांकां एपार विकचो पडटा। पालिका लक्ष घालिना म्हण बाजारकारांची कागाळ। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आता आम्ही भाजी करून धंदे करून लोटा मध्ये कापेत घातले आम्ही, परंतु म्युन्सिपालिटी येता वयता पळयता अजून काय करूंक ना। दोनदा येले गेले तेंच्यानी। अब आम्ही कापेत हांगा धापले वयर धापले पळय सकल आनी कळटा तेणी भाजी करते छत्री लायली आनी कितें करूंक जाता आमकां धंदे करूंक कर म्हणटा तो। आयच्या मार्केटात अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की पावस पडटा। एप्रिलाच्या 8 तारखेक शिवो येयल्लो आसलो, त्या दिसा मंगळार आसलो, रेका येयले आनी आमी सांगलें की ताका पत्रे हे हांगासर गेल्ले आसा, तेन्ना पावस येवच्या पयलीं तुमी रिपेर करून आमकां दिया। तेन्ना हांव म्हटलें तर त्या टायमा पासून आजून मेरेन रेका बी ना शिवो बी ना। हे जे मार्केटाचें जालां कितें हें पळोवपाक आयज अशें वारें येयलें की त्या वाऱ्यान असो वारो येवन ते पत्रो उबोट भायर पडलो शेवटोन, तरी थंय कोण पब्लीक नासलें। ते पब्लीक नासल्या कारणान पत्रो जमनीर पडोन फुटलो। आयज हे मार्केटाचे आतां अध्यक्ष कोण आसा, MLA कोण आसा, म्युन्सिपालिटीचो अध्यक्ष कोण आसा, तेंच्यांनी हाका लक्ष दिवचें हे आमचे तेंचे कडेन रिक्वेस्ट आहा। हांव गांवकार आतां कितली मार्केट बांदलेले हांव हांगासर बसलेलो आहा, म्हणजे जवळ कितली 10-15 वर्सां जातलीं। हे आतां पोरच्यान हांगा कळटा, तांकां सांगलेलें ते म्हणटा करता सारकें म्हणटा, म्हणजे आजून कोण एक्शनूच घेयना। सोंप्याकारान सांगलें हांव म्हटलें तुका सोंपो दिवचो ना, तें आपल्याक लागना म्हणटा, सोंपो आपल्याक दिवंक जाय म्हणटा, तूं चल आनी म्युन्सिपालिटी वचून कंप्लेन कर म्हणटा। हें आतां हें सगळें सामान धापून दवरचें पडटा। बस जाल्यार सुद्दां बसोंक मेळना हांगासर, करपाचें कितें हांगा? आनी सरकार म्हणटा आतां धंदो करा म्हणटा, धंदो करतलो कोवा करतलो? आज हो इन्सिडंट हे आतां जाला न्हू, हो एक पत्र गेला आतां फाल्यां आयज जर होच वारो येता जाल्यार पत्र आनीकूय वयतलो सगळें उबोवन, कित्याक वारो सगळो भितर उरता। हो मात हें ना, वेंटिलेटर कांयच ना वारो भायर वचपाक, सगळें हें आतां भितर विमान जाल्यार अजिबात बसोन ना हांगासर। फॅन घालता जाल्यार फॅन घालूंक ना, लायटी घालता जाल्यार लायटी ना। हे पळय लायटी इतले पेट्टा तितले दिवं। पाऊस पत्र्याने उडून गेला, वाऱ्यान पत्रे उडून गेला आणि पाणी असं कळटा आम्ही शिवपाक बी मेळना आमकां हांगा। हे पत्र केन्ना पडला? 2 तिना त्याच्या पयलीं म्हाका एक सांगा की उदक गळटालें हांगासर पयलीं? थोडा गळटा। हय, मागीर त्याच्या उपरांत म्हाका हांगा सांगा, सकाळीं जेन्ना पत्र पडलं तर सकयल पडलो की भायर गेलो? भायर पडला पत्र। भायर उदक सगळें तुमी हांगा कितकी वर्सां जालीं हांगा बसता? 10 वर्सां जालीं हांगा बसता। हांगासर तें पत्र पडलो पळय, तो मेंटेनन्स बी जाता हांगासर कित्याक तुमी? पूण आज येवंक ना कोण। पण आतां सांग, आतां तुमी हांगा बसता पळय, तुमच्या जाग्यारूच आतां उदक पडटा, तुमी आतां कितें सांगूंक सोदता, कितें रिक्वेस्ट करूंक सोदता? रिपेरिंग करूंक जाय बेगीन।